हाय गुड इवनिंग आणि देव बरो करूं आमगे प्रेस मिडिया आम केले आज ही प्रेस कॉन्फरन्स स्पेशली आज घेताय जी आमगेलो जो डॉन आहा पाणालेचो ओ डॉन पयलो दादागिरी करतालो पूण फ्रॉम दादागिरी नाव ही हॅज शिफ्टेड टू दिदीगिरी आता तेका दिदी जाई तेका ती दादागिरी चलना तो काल एक कोण तरी ते नाव सुष्मिती देवी फ्रॉम बेंगाल कलकत्ता एक्स काँग्रेस ती शी इज एन एमपी रिस्पॉन्सिबल पर्सन काँग्रेस बॅकग्राऊंड ते गेलो बापूय काँग्रेस ते गेलो म्हाका दिसता शेपाय तेवूय सगळे काँग्रेसांतले सो पॉलिटिकल बॅकग्राऊंडा ती बारीक समाज आणि आम आदमी म्हणटाय तो तेगे कितें तेगे कांय कोणा ती गोंय येयली काल आनी म्हणपा लागली की आय विल फायल क्रिमिनल डिफेमेशन अगेन्स्ट वेन्झी कोण तो वेन्झी म्हणटाय तो कितें उलोवपा सोदता आज टीएमसी आज म्हाका आनी सगळे गोंयकारांक आज ही मेसेज पावयता and threatening us in front of media that you are going to find criminal charges and criminal defamation against me for what? I want to ask this Sushmiti Devi, what are you trying to say? आज तुमगे गोंया तुम कॉन्टेस्ट जालो ना एक पार्टुसान तुमगे सिटां मेळ्ळी नाही आणि पयली तुमगे दादागिरी कोमेस पयली तुम धमक्यो दिवपा कोमेस तुका दिसता की तुमगे जो मनीस तुम आज घेयला विकतो तुम्ही गेलो 50 कोट्यांक तुम्ही जे मनशाक तुम्ही गेला तू कित दिसता की वो मनीस तुमचे बरा रावपाचो ओ फाल सकाळ इलेक्शन जाच पयलो तू सोड दुसरे पार्टी वयतलो हे हांव ते सुष्मिती देवी सांगो सोदता that he is going to jump just tomorrow before elections. I want to remind TMC Goa and Goans are not for sale. तुम दिवाळे येले आणि दिवाळे क्रिसमस म्हळ्यार तुम होर्डिंग्स आणि बॅनर सगळे घेवपाक जाता तुमकडे विकती पूण तुमको गोंयकार आणि गोंयकारागे काळीज आणि गोंयकारागे वोट जो आहा तो तुमको विकती घेवपा जावपाना ने वर्साक गोंयकार तुमकां दाखयतलो तुम्ही ह्यो दादागिरी आणि दिदीगिरी घेऊन हिंग गोंया तुम्ही भितर सरले आज वो पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स गोंयकारांक नाक म्हणून वो आज बीजेपी भायर उडोवपाक मुखार सरल्या गोंयकार आणि तू सेम पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स तू घेऊन म्हणटा की आम आदमी गेलो तो कोण म्हणटाय तो तेका तू केस करतो म्हणून आज जरी तरी पॉलिटिक्सान ऑपोजिशन आहा आणि ऑपोजिशन जरी तरी एक एलिगेशन घाता जाल्यार ते एलिगेशनाचे तू धमकी दिवन ते ऑपोजिशन बंद करपाक सोदता आणि हे बीजेपी करता आणि तू ही बीजेपी स्टाईल आज बेंगालासून हिंग घेऊन येताय आणि तू आज येऊन म्हाका सांगता चर्चिला सांगू सोदता हांव अरे तुका काय ना तू ते सायडीन बसून ती सांगत ते वय 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 म्हणटा ती म्हाका सांगत शकता तू सांग मरे तू केस घाल मरे जरी तरी तू दिसता फोट मारता तू मुझे डिफेमेशन घाल मैडम देवी आई एम ट्राइंग टू टेल यू तू कोंकणी समझना जाल्यार शुद्ध हिंदी में बोलूंगा और जो मैं हिंदी बोलूंगा वो आपका जो है उसके पास हिंदी तो छोड़ उसको कुछ भी आएगा नहीं मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपका जो खरीदा हुआ एमएलए जो है वो कोलवाले जेल में सड़ रहा था 2.5-3 महीने करप्शन के चार्जेस थे उसके ऊपर अगर उसने करप्शन नहीं किया होता और उसको जेल नहीं भेजा होता तो उन्होंने तभी गोवा गवर्नमेंट के ऊपर क्यों डिफेमेशन केस नहीं डाला जेन्ना तो कोलवाले जेलीन आल्लो आणि 3 महिने सुमार जेली उरलो बिकॉज ऑफ करप्शन जरी तुम्ही करप्शन करू ना जाल्यार तुम्ही गव्हर्नमेंटाची डिफेमेशन केस घालपाक जाय आसली आनी दॅट वूड हॅव प्रूव्ड तुम्ही करप्शन केल्लें म्हूण तूं रावलो गव्हर्नमेंटाची तुम्ही केस घालना आनी तूं आज जेन्ना सगलो लोक आज म्हणटा की तुवें 50 करोड घेवन तूं बीजेपी आसतना एनसीपी तूं दिसतो नांवाचो तूं बीजेपी बरा आसतना बीजेपी आसतना तुगे सगळीं कामां जावपाक जाय आशिल्लीं आनी तूं पतन लोक इलेक्ट करून हाडपाक जाय आशिल्लो कामाचेर इतली जर तूं कापास्ताद हाडली कामाचेर लोकांक निवडून हाडूंक जाय तुका जाल्यार तुवें कित्याक वोट मारली टीएमसी हे आज लोक म्हणटा आनी लोक म्हणटा 50 करोड तुवें घेयले म्हूण सो मुजेर एकल्याचेर तूं काय हो आज
मुडो सोदिता म्हाका एकल्या धमकी दिवपाक सोदता गोंयकाराक आज तूं फोडोवपाक सोदिता यू आर ट्रायंग टू थ्रेटन अस गोवन्स देवीबाई तुगे दिदिगिरी आम भिनाय आम वो सिस्टम चेंज करपाक मुखार चले वो सिस्टम चेंज करपाक तू जे सोले दादागिरी आणि देवीगिरी दिदिगिरी करपाचे डॉन आमकां नाका हे कॉन्स्टिट्युएन्सी सो हांव सांगता ही दादागिरी आणि धमक्यो दिवपाची स्टायल बंद कर चर्चिलाकूय सांगता तू सोजमोशी तू ते हाक्या बसलो आणि तुवें म्हणलें म्हाका मुजे केस घालतलो हें घालतलो म्हूण कांय फरक पडना घाल केस तू कळे गव्हर्नमेंटाचे केस घालूंक जावना दॅट मीन्स यू हॅव एक्सेप्टेड तू गोलवाले जेलीन गायलो बिकॉज ऑफ करप्शन आज धाकटे भुरग्यांपासून विचारा कोण करप्शन कोण करप्ट म्हणून एवरीबडी विल से दॅट देर इज करप्शन केसीस हांवें मुगे फायल करून दिलो फॉर्म C7 म्हणटाय तें आय हॅव डिक्लेअर्ड आय हॅव गॉट नो केसीस अगेन्स्ट मी कापस्ताद हा सुष्मिती देवी कडेन की तेगे ते MLA कडेन विचारपाक सचिना कडेन की बाबा तुजे केस आसा काय ना आहा कापस्ताद ना कापस्ताद सो आज बंद कर हे गोंयकारांक धमक्यो दिवपाचें बंद कर आणि तुमगेले हे जी स्टाईल ऑफ बायिंग पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स प्लीज स्टॉप इट वी डू नॉट वॉन्ट पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स इन गोवा गोंयकारांक हे असले राजकारण नाका गोंयकारांक असले धमक्यो दिलेल्यो पार्ट्यो नाका तेका लागून बीजेपीक आज आमी बॉयकॉट करपाक सोदता एकठांय जावन आणि तू सेम मॉडेल घेवन मुखार सरल्या दुसरो म्हणल्यार हांव कॅप्टन ओ कॅप्टन न्हू वो टॉपिक घेऊन म्हाका सदां आज सुमार आता 1.5-2 वरां हांव कॅम्पेनिंग करता हे टॉपिकाचेर तांकां मेन प्रॉब्लेम येस आय एम प्राऊड टू से आय एम अ सीफेरर हांव एक तारवटी हांव एक बोटीर हांवें एक कॅप्टन म्हणून काम केलां दिस इज माय प्रोफेशन आय डोंट नीड टू शो यू एनीथिंग येस आय एम अ टँकरमॅन धाकटो आसतासतना टँकराचें हांवें काम केलां एंड आय ग्रू एंड आय बिकेम अ कॅप्टन एंड आय टूक कमांड ऑफ अ शिप आणि मुकोडे कॉम्पिटन्सी सर्टिफिकेट आहा 2 भाषी कॅप्टन असताय आज जाय जाणां वीडियो काढ सांगलाय तेका सिर्फ इंडियन नेवी का कैप्टन को कैप्टन नहीं बोला जाता है मैडम सुनो मेरे से मर्चेंट नेवी भी होती है मर्चेंट नेवी में भी कैप्टन होते हैं चीफ इंजीनियर होते हैं आज तू एशकोन जे भाषेन तुम्ही एक टारवट्याक कॅप्टन कॅप्टन म्हणून हेडबाय करताय प्रोफेशनाचे आख्खे टारवटी फ्रेटनीक तुम्ही एशकोन you all are putting these kind of an allegations and you all are trying to make fun एक राणेन म्हणलेले की हे बोशी दुबा वयताय आणि कापूस दुबा वयताय म्हणून ते भाशेन तू आज सीफेरर कम्युनिटीचे तू आज एक बोट टाकयता कॅप्टन कॅप्टन म्हणून डोंट टच प्रोफेशन्स वी आर हियर टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स फॉर अ चेंज टॉक अबाउट पॉलिटिक्स फॉर अ चेंज तो कॅप्टन जायना का कितें जावं ते प्रोफेशनली मुगे हेजे येवपाक तुका गरज ना That is none of your business. चर्चिल एक पार्ट म्हणटालो की आपण की PhD घेल म्हूण हा आसना काय PhD घेल म्हणटालो चर्चिलान तो चर्चिलान दोतोर घालचे मरे कोणे हाडयला चर्चिलान घालचे की बाबा आपण एक्स NCP आपण एक्स BJP आपण एक्स ही पार्टी म्हणून घालचे मरे सकलो कोणोकूय कोणे घालता आसना एक्स चीफ मिनिस्टर म्हणून घालता तो हॅव यू अर्न्ड तू लोकांक चीफ मिनिस्टर कोण गायलो तू जबरदस्ती त्या थोड्या दिसांक चीफ मिनिस्टर जाल्लो आय हॅव अर्न्ड माय प्रोफेशन हांव मुगे शिकोवपाक ते कोण जे लागू जाता ते डॉक्युमेंट्स बी सगळे घालून सगळी पेपर वर्क मुगे ताऱ्याक घान मुगे सी सर्विस कोण हांव वयर चोना शिपिंगान एंड आय हॅव अर्न्ड माय प्रोफेशन आय हॅव अर्न्ड माय टायटल यू डोंट हॅव टू टेल मी वेदर आय शुड यूज माय टायटल एज अ कॅप्टन और नो आणि याद दवर बाणाल्यांत तारवटी बोल्लो आय 1,500 मायज तारवटी आहे आज तू मुझ असो तारवट्याक जो आज प्रोफेशनली वयर सरून आज पॉलिटिक्सान भितर सरला हे तारवट्याक तू आज टार्गेट करून हेंक बेंगालासून हाडून ही दिदिगिरी करून दादागिरी करून म्हाका तू येवपाचो दिता तू याद दवर सगळे तारवटी आज बाणालेचे आज मुझ बारा आसतले तुगे कोरन्या लागून सो प्लीज डोंट गिव अस दिस धमकी ह्यो धमक्यो दिवन आमी फाट सोडपा नाय 1 म्हयनो इलेक्शनाक लेट अस डू अ पीसफुल कॅम्पेन तुवें काम केला जाल्यार दाखय लोकांक दिसता तुगे काम आवडना जाल्यार लोक तुका वोट मारतलो म्हाका मुजे केस घातो म्हूण मुगे हे दोनाका कित्याक तुका केस घालपाक जाय जाल्यार गोवा गव्हर्नमेंटाचे घाल तुका कोलवाल्या जेलीक घायलो तेन्ना आनी म्हाका सदां दिस इज ओन्ली द पॉयंट डोंट डू दिस अगेन
आणि ती सुष्मिती देवी म्हणटाय तीन शी शूड आस्क एन अपॉलॉजी फ्रॉम ऑल द गोवन्स. सगळे गोंयकारा कडेन प्लीज आस्क अपॉलॉजी. आप माफी मांगो सारे गोवन्स के साथ, गोवन्स के सामने. प्लीज यू हैव टू apologize for trying to give this statement yesterday in your press. You are trying to threaten me saying that you are going to take me to court. आप apologize करो, नहीं तो सारे गोवंश टीएमसी को एक भी वोट नहीं डालेगा. आप देखो, आप ये मत सोचो कि हम लोग सब पागल है. ये मत सोचो कि गोवा के लोग को कुछ समझ में नहीं आता है. सब समझ में आता है और सबको पता है आपकी जो ये दादागिरी है बंगाल से लाया हुआ, ये बंगाल की दादागिरी हमें नहीं चाहिए. और हमें और कोई करप्ट फेसेस इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं चाहिए. आपसे होता है तो अच्छे फेसेस डालो, नॉन करप्ट फेसेस डालो. Do not use these MLAs from these and other parties, buy them out and don't try to put them as candidates. Thank you. बाळाने आप आणि चिचिलामध्ये फाईट जाता दिसता ते तुम्ही ते चालू आहात. Fight means what kind of fight? म्हणजे has he taken you as a main contender in Benoni? कसं दिसतं? आज म्हणाले इलेक्शन फाइट इज गोइंग टू बी ऑन प्युअर डेव्हलपमेंट. डेव्हलपमेंट 2017 डेव्हलपमेंट 2022 शेतकामत्याच्या कितली जमीन बेकार आली 2017 2022 कितली जमीन रोयल्या कित्याक रोयना. डेव्हलपमेंट फिशिंग सेगमेंटान, डेव्हलपमेंट बोटकार आहाय, टॉडी टेपर आहाय, कार्पेंटर आहाय. डेव्हलपमेंट हे सगळे सेगमेंटान, डेव्हलपमेंट टॅक्सी कार सेगमेंटान, डेव्हलपमेंट शेक कोणारा सेगमेंटान. सो हे जरी तरी आज झूज जावपा जाय जाल्यार दिस बॅटल has to be on the basis of what is the development that is done in Benoni for all these segments. Speak it out. I am ready to answer what we want to do, which is going to come out in our manifesto, and people will see. आज ये धमकी देऊन आमकां कितें हें करपा जाय? It is a democratic setup. एक democracy, you have the right to speak. You are trying to say तू म्हाका भितो घातलो, तू म्हाका हें करतलो. गोंयकारांक तूं एक धमकी कित्याक दिता? Do not give these धमकीज to Goans. आणि गोंयकार will not tolerate this. गोंयकार is very smart. गोंयकार is not going to tolerate this. ओलोय नाही म्हणून काय हे करू नका की because Goans are not speaking up on the face, that does not mean Goans don't know to react. Goans will show the power of their vote. ही दादागिरी बंद करपाक जाय. ही नौटंकी जी आहा आज बेंगालासून हाडून तेमची कुशी रावून फोटींग पण जी चलता म्हाका सदां ही बंद करपाची गरज. म्हणजे कितें दिसता तुका एक वटेन चर्चिल म्हणटा की पॉलिटिक्सान नो एनिमी नो फ्रेंड म्हणून हेजेर कितें दिसता तुका? No, politicsaan no enemy, no friend. That is very true. जरी तरी politicsaan no enemy, no friend जाल्यार दिदी हांग्यार वचोन आनी कित्याक करपा जाय? तूं डायरेक्ट सांग मरे. तुका जरी तरी दिसता की what I am saying is wrong, you tell what is the exact figure. If people are saying that 50 crores, you tell them, no? You tell that okay, it is not 50 crores, No, it is 40 crores. Sachin taking you as a threat in Benoni. It was my question. Probably he is taking because he is not worked on the ground. He is not worked on the ground in all these years. He is not even able to campaign on the ground. एक वोटरा बरे वचों जाय न्हू देरा न्हू. कोणा वोट मारपा जावो? एक फेस आहा न्हू पार्टीचो. That face has to go and appeal to the voters. Give me a chance. What chance दिवपा? He is not able to even go to the voters. जेन्ना तूं एक वोटरा वचपा शकना जाल्यार how are you going to continue the next 5 years and why should you continue? This is voters call and ताका लागून ते threat दिसला. It looks like because गरजू ना मुगे प्रोफेशनाचे येवपा, मुगे फॅमिली बॅकग्राउंडाचे मध्ये येयल्ले, सो गरजू ना हें करपाक. लेट्स स्पीक ऑन डेव्हलपमेंट. इतलो वर्सां आमदार मरे तूं, सांग मरे, सांग कितें केलें तें आनी लोकांक दाखोवय मरे. सांग भुरग्यां पासत कितें केलें तें, तुमगे प्रेसा भुरग्यां पासत कितें करून दवरलें तें सांग. आमगे पुलीस आहाय सगळे तेंगे भुरग्यां पासत कितें करून तें सांग. दाखोय. शो अस एड्युकेशन डेव्हलपमेंट, शो अस हेल्थ डेव्हलपमेंट, शो अस फुटबॉला ग्राउंड रेडी केले लोकलां पासत आनी लोकल हेडाय ओपन एक्सेस टू ऑल डेव्हलप्ड ग्राउंड्स. शो अस दिस. म्हणजे तुका दिसता तुका थ्रेट आसा दिसता हेंचे कडच्यान? I do not feel any threat because I have been protected by a supernatural power. आम्ही देव भावार्थी मनीस.
आमकडे वर्सां देवाय आहा आमकडे गोड्या बेती ना सो वी आर प्रोटेक्टेड बाय सुपरनॅचरल पॉवर एंड वाय शुड आय फील थ्रेट व्हेन आय एम स्पीकिंग द ट्रूथ हांवें कितें पूण एक फोटींग मारल्या हांवें कितें पूण एक रॉंग कितें केलां आज पासून पॉलिटिक्सान आसल्यार म्हाका 7 वर्सां जालीं वाय शुड आय वरी ऑफ फिलींग स्केर्ड एंड वाय शुड माय टीम फील स्केर्ड हो फियर म्हणटा तो काडपाचो एंड दॅट इज वॉट आय हॅव टेकन दीस इनिशिएटीव टू मेक शुअर बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी हेज्या मुखार वेन्झीक कोणें दिवपा आशिल्लें कोणाक वेन्झीक म्हूण एमएलए हाडलो आम आदमी पार्टीचे आम आदमी पार्टीक एमएलए म्हूण निवडून हाडलो जाल्यार लोकांक एमएलए दिवपाक गरज ना देर इज नो फियर इन दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी दीस इज द एश्युरन्स आय वॉन्ट टू गिव आनी हो फियर बंद करपाचो आनी आज कोण येता टीएमसी वन्स अगेन इज कमिंग विथ दिस फियर ऑलरेडी देर वॉज गुंडागिरी ऑलरेडी द डॉन वॉज डुईंग गुंडागिरी एंड नाव वी हॅव दिदीगिरी आनी दिदीगेचे मुंची येवन एश कोन आतां धमक्यो दिवपाक लागले आतांच कॉमेसाच पयलेच Venji, do you feel that still some of the parties are doing politics of muscle and money power? Yes, definitely. Muscle and money power is what is being seen here. That is the reason how 50 crores were taken and jumped from one place to another. What has changed by going from NCP to TMC? What has changed? Has the votes changed? Have you got more extra votes of TMC? No, never it was. So that is what people are putting up on the face. Look, tonar uleda. Kitli जाय तुका लोक उलोवपाक बसले. There will be so many people. You go and find in the constituency. Everybody is saying, पैसे घेऊन गेला. One majority people say 50 crores. Some are saying 60. Some are saying 70. Do you think this issue is really going to backfire this Churchill in this forthcoming election? I think it should backfire because if you have taken 50 crores and if you had got 9,373 something votes in the last elections, then 53,000 and something comes per voter as a cost. Pay those voters back that money. Now that you tenga vota poishti hoile ni. This is what I have said. Ani हे मुळमुण ती मुझे माग धमकी दिता. तेमका आज गोंयकारां आनी भाणालकारां कोण बरे आज 53,000 तुमकां दी मुळे आनी तेका लागून हे धमकी आतां आनी ओपन धमकी म्हणजे ओपन धमकी दिली म्हणटा हांव भिलो ये देवी हांव भिलो गोंयकार हांव भिले देवीक अरे गोंयकार हांव देवी भितले कित्याक तूं गेल्या 3 दीस जाले नाही तूं गोवा जी नॉक आसतली आनी तूं हांव भितलो तूं येवन सांगली म्हणून भितो वडयता म्हणून आस्ता पस्तात घाल्याय डिफेमेशन मरे मुजेर कित्याक गोवा गव्हर्मेंटाचेर डिफेमेशन घाल कोलवा जेलीक आयलो म्हणून कोलवाल्या जेलीन तूं मागीर why are we trying to suppress the voice of Goans? गोंयकाराक तूं ट्रॅप कित्याक दिवपाक सोदताय Vikas, do you see this issue as an suppressing and suppressing a Goan leaders who wants to try make a change in the Goan politics? Yes, because this is all about family raj. They want only me and myself and my family. जाले तूं जर तर आज चोईल जाल्यार एमएलए गेलो बॅकग्राउंड हांव पर्सनल हेजे वचोंक सोदना बट ऑलवेज इट इज हांव मी मायसेल्फ आनी मुगे भुरगीं जालें पॉलिटिक्सांत तींच येवपाक जाय कितली आज पंच आहाय सपोर्ट करताय तांकां प्रमोट कर मरे एमएलए जावपाक सगल्यो पंचायत आपल्यागे म्हणटा सगळे सरपंच आपल्यागे म्हणटा प्रमोट कर मरे भुरग्यांक टीच देम असेंब्ली लेजिस्लेचर प्रोसिजर्स शिकोय वी विल डू दॅट tomorrow I am telling you out of this press what is actually for today we will teach each and every one panchayat raj act पंचायती आम शिकयतले जे कोण पंचायत मेंबर्स आहाय बसों सोदताय पंचायत राजा एकटा ट्रेनिंग दितलो I will ensure this changes happen tomorrow as an MLA being elected in Benaulim I will ensure panchayat raj act is being explained well they understand when they understand they will able to perform खूबशे आज तेज बरा आहाय for getting the job done job जायने फोटो कोणा नाही we need to change this system see दुख बघत म्हाका that I have to speak aggressively just because of these people who are trying to threaten me today and trying to threaten each and every Goenka. Why should a Goan be scared? Why should a Goan be scared of these outsiders? ये बायली येऊन आजिंग शापोत सांगताय तू बायली येऊन हिंग उबर रावता तू एमएलए मरे कितली वर्सां तो आदोगाद हाड मरे आनी घाल मरे डिफेमेशन तुका जर सदां हांव डिफेम करता तुका जाल्यार घाल म्हाकाय मुगे रायट्स खबर आहा लिगल रायट्स तुई काल ती प्रेस गेली ती दाखय म्हणून सांग तुमगे आदोगादाक तेजे कितली डिफेमेशन पॉइंट्स तुमचेर आहाय ते हांव घालता मरे तुजेर बट वॉट आर वी आर हियर
to have a clean governance model. We are not here to defamation gun to get no. Let us fight election based on what you have performed. I will fight these elections based on what I intend to do for the people of Benaulim constituency. What we intend to do for the people of Goa is going to be our Goa government governance model on the Aam Aadmi Party. And Arvind Kejriwal model so ha, so I'm going to pass it. I'm going to put up my things over here on behalf of the party. And that is going to be the change for the next 5 years. Lokak हेच आहे, लोका ह्यो धमक्यो नाकाय. I please request again, ani mukar म्हाका धमक्यो दिनाकाय आणि 30 दीस उरले इलेक्शनाक. I don't want any more such dadagiri in this constituency. Let us do elections in the right way. Let us do elections on basis of what work is being done. म्हणजे तुका कितें दिसता की चर्चेला ह्या इलेक्शनाक कितें इफेक्ट जातलो? ग्राउंडार जे फील मेटा, there are people even saying that he is going to lose his deposit. This is the level of talks that is happening on ground, and हे म्हणून आमको defamation case घाले मुझे. But this is the topics. People are talking in every corner that he may even lose his deposit against Aam Aadmi Party because people are so fed up. जितले तेगे सपोर्टर आहे तेंगे फॅमिली एक गव्हर्नमेंट जॉब ना. Can you believe? Hardcore supporter standing by him all the while, all these years. एक गव्हर्नमेंट जॉब ना तेंगा. Where is these jobs gone? सगळ्या भायलां दिले. All non-Goans have got jobs. All हिंगा भायर गेले. So कित्याक हे? So I think this is probably the reason why people are talking. This is the reason why everybody is saying, see, you cannot stop anybody's mouths, right? कोणे म्हाका म्हणलें डोर टू डोर गेला सो तो एक पार्ट डिपॉझिट टेकून पेडे जाता. Can I say anything? That is easy. But this is the talk that is going on. And this is what is happening in the constituency.